मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 22:12 वोळ 28 ते 34. आनी धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान तांचे वाडविवाड चलतात तें आयकून आनी जेजून कांय बरे भाशेन जबाब दिलो तें पळयून ताचे कडेन विचारलें, सगल्या भितर पयली आज्ञा खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलो सर्वेस्पर, आनी सर्वेस्परान तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगले तुजे शक्तीन तूं मोग करतलोय. दुसरी आज्ञा ही, तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग करतलोय. हांचे परस व्हड आनीक आज्ञा ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, शाबास गुरूजी, तुवें सांगल्याय तें खरें. तो एकलो आनी ताचे भितर दुसरो ना. खरेंच सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या जिवाच्या बळान, सगले शक्तीन आमी ताचो मोग करूंक जाय. आनी आमचोच करतांव तसो आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक जाय. हें सगल्या होमा आनी योजना परस एकदम अदीक व्हडलें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाळ केलो म्हूण पळयून जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्या तावन पयस ना. आनी त्या फुडें कसलोच प्रस्न ताका घालूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.